नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गिरीश प्रभमणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पळसकट्टा मोलेच्या पार्सेकर फूड्स कंपनी आड थळावे परतून आयले एकठांय. घाणयेऱ्या वासाक लागून थळावे पडटात दुयेंत. गांवांतली ही घाण करात बंद, थळावे पेटल्या हट्टाक. केंद्रीय अर्थसंकल्पात एज्युकेशन सिटीची केल्या घोषणा. एज्युकेशन सिटी प्रकल्पा खातीर धाडटले इच्छापत्र. राज्यांत एज्युकेशन सिटी करपाची आसा विकसीत, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. गोंय शालांत मंडळा वतीन घेवपी 12वेच्या परीक्षेक जाली सुरवात. 17,082 विद्यार्थी बसतले 12वेच्या परीक्षेक. दिवचल केंद्रांतल्यान 750 विद्यार्थी दितले परीक्षा. दक्षिण गोंयांतले बेवारस गाडयो काडटले स्क्रॅपात. राज्य सरकारान दिली मान्यताय. गृह खात्यान काडलो ह्या विशींचो आदेश. अडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन घडणुकेंत मरण आयिल्ल्या 4 दिल्लीकरांच्या फामिलीक दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाणें केली आर्थीक मजत. बळींच्या फामिलीक दिले दरेकी 10 लाख रुपया. सरकारान लेखी आश्वासन दिल्ल्यान निमणे 44 दिसांनी चिंबळकरांनी घेतले आंदोलन फाटीं. चिंबळकरांनी आटयले मुखेलमंत्री तशेंच हेर विरोधी आमदारांचे उपकार. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंय शालांत आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 12वेच्या परीक्षेक मंगळारच्यान उमेदीन सुरवात जालेली आसा. पुराय गोंयांत 17,082 विद्यार्थी परीक्षेक बसल्यात. दिवचल केंद्रांतल्यान 750 विद्यार्थी परीक्षा दितले. मंगळारा परीक्षेचो पयलोच पेपर आशिल्ल्यान परीक्षा केंद्राच्या भायर विद्यार्थ्यांची धांवपळ दिसून येताली. कांय विद्यार्थी तर अभ्यासाचेर निमणी नदर मारता आसतनाय दिसले. मजगतीं 12वेच्या परीक्षेक बशिल्ल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक मुख्यमंत्र्यान ट्वीट करीत परबी दिली. गोंय शालांत उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 12वेच्या परीक्षेक मंगळारच्यान सुरवात जाल्या. पुराय गोंयांतले 17,082 विद्यार्थी परीक्षेक बसल्यात. 12वेच्या परीक्षे खातीर दिवचले 2 केंद्रां स्थापन केल्यात. मुख्य परीक्षा केंद्र श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालया सयत उपकेंद्र शांतादुर्गा माध्यमीक विद्यालयांतल्यान ही परीक्षा जातली. 12वेची परीक्षा येता त्या 27 फेब्रुवारीक सोंपतली. मंगळारा परीक्षेचो पयलो पेपर आशिल्ल्यान परीक्षा केंद्रा भायर विद्यार्थ्यांची धावपळ दिसून येताली. कांय विद्यार्थी तर अभ्यासाचेर निमणी नदर मारतना दिसताले. ज्युनियर सेंटराक सद्या आमकां एक 750 वयर आसा. थोडे रिपिटर्स आसा, थोडे रेग्युलर स्टुडंट्स बी उरले, सगळे CWSN अशे सगळे एड करून अबाव 750. सो वी हॅविंग 2 सेंटर्स. हो मेन सेंटर बिचोली हायर सेकंडरी स्कूल आनी सकयल शांतादुर्गा हाय स्कूल सब सेंटर. सिटींग अरेंजमेंट अशी कडेन केले, दोन्ही कडेन केल्या. थंय 5-6 दीस आसतले पेपर आनी हांगा सदां आसतले. आनी लास्ट पेपर केन्ना? लास्ट पेपर आमचो 26 सोंपता, पूण एग्जाम 27 तारखेक सोंपता. लास्ट पेपर आसा तो आमच्या सेंटराक ना भुरगीं कोणाचो. तुमची तयारी सगळी जाल्ली आसा? हय, सारकी जाल्ल्या. आयज आमचो इंग्लीश पेपर आसा, फर्स्ट 12th स्टँडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशनचो. आणि आय एम एंशियस येट आय एम व्हेरी एक्सायटेड टू आन्सर माय बोर्ड एग्जामिनेशन. आयची जी एग्जाम आसा ती म्हणजे ही बोर्ड एग्जामिनेशन आमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट एग्जाम आसा. बिकॉज ह्या एग्जामीच्या रिजल्टार आमच्या फूल आयुश्याचो फुडार ठरपाचो आसा. ह्या एग्जामीचो स्ट्रेस हो खूब साहजीक आसा, बट म्हज्या मते वी हॅव टू कन्सिडर द एग्जाम्स एज फेस्टिवल्स. जेन्ना आमी ह्या एग्जामी कडेन एक फेस्टिवल म्हणून पळयतली तेन्नाच आमी खूब इजिली ती एग्जाम आन्सर करपाक शकतली. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय फेलो मेट्स. एकतर म्हटल्यार एग्जाम म्हटल्यार टेंशन अशें आसतात, बट कशें आसता की पेपर बरो जातलो असो हांव पॉझिटीव मायंडसेट घेवन. तूं प्रिपेरेशन बी केल्लें आसा? हय, तशी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. दक्षिण गोंयच्या रस्त्यांचेर आनी उक्त्या सुवातेर पडून आशिल्ल्या बेवारस गाडये संबंदी आतां राज्य सरकारान व्हडलो निर्णय घेतला. दक्षिण गोंयांत जितल्यो बेवारस गाडयो आसात तांचो गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळा वरवीं विलो लावपाचे निर्देश गृह खात्यान दक्षिण गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्याक दिलेले आसा. आतां दक्षिण गोंयांत पयलेच खेपे स्क्रॅप मेळावो घडोवन हाडून 15 वर्सां मायज जाल्ल्या सगळ्या सरकारी गाडयांची पावणी करून तांचो विलो लायतले. ह्या विशीं गृह खात्यान दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक पत्र बरोवन कळीत केलां.
वट्ट 44 दिसांनी निमणे चिमलाकारांक जैत मेळे. प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल दुसऱ्या सुवातेचेर व्हेल्यात म्हणून सरकारान 2 वेगवेगळे आदेश जारी केल्ल्यान चिंबलकारांनी 44 दिसांनी आंदोलन फाटीं घेतले. सगळ्या चिंबलकारांनी मुख्यमंत्र्याचे तशेंच विरोधी आमदारांचे उपकार आटयल्यात. फाटले सुमार 44 दीस जाले चिमलाकार युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ आपल्या गावात येवचो न्हू म्हूण झगडटात. 28 जानेवारीक राती कडेन पर्यटन खात्यान आदेश काढून हे दोनूय प्रकल्प चिमलाच्यान दुसऱ्या सुवातेर व्हरता म्हूण सांगिल्ले. मात प्रशासन स्तंभ पर्यटन खात्याच्या खाला येना म्हूण चिमलाकारांनी त्या वेळार त्या आदेशाक विरोध करून 2 वेगवेगळे आदेश काडचे म्हूण मागणी केल्ली. तशेंच जो मेरेन लेखी आश्वासन दिना तो मेरेन तांच्यांनी आंदोलन चालूच दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो. निमण्या आंदोलनाच्या 44व्या दिसा चिमलाकारांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले. प्रकल्प स्थलांतरणा विशीं 24 वरां भितर लेखी आश्वासन दिवचें म्हूण तांच्यांनी सरकाराक अल्टिमेटम दिल्लो. ते प्रमाण सोमारा सांजे प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल दुसऱ्या सुवातेर व्हेल्यात म्हूण सरकारान 2 वेगवेगळे स्वतंत्र आदेश जारी केल्ल्यान चिमलाकारांक जैत मेळ्ळें. ताका लागून निमणे चिमलाकारांनी आपले आंदोलन फाटीं घेतले. आयज एक हांगासर नमूद करूशें दिसता अशें म्हणटा आमच्या हितून शेवट जो आसा तो गोड जावपाक जाय. जे कितें हे जाता विजय मेळ्ळ्या नंतर हितून हे आसात लढाईन. एक पक्ष जिखता एक पक्ष हरता. गव्हर्नमेंटान हांवें सकाळीच सांगिल्लें की तेंच्यांनी आपलो इगो सोडून दिवचो. तर ह्या क्षणांक हांव खूब आमचे जे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचा हांव खूब आभारी आसा. कित्या खातीर आयज तुमी सगळ्यांनी प्रेस मिडियान सगळ्यांनी जे तरेन सकाळची आमची प्रेस तुम्ही कॅरी केली आणि ती कॅरी केल्यानंतर जो गव्हर्नमेंटापर्यंत जो मेसेज पावलो खूप व्हडलो. थंय सीएमान ताबडतोब मिटींग आपयली सगळ्या ऑफिसरांची, जी आम्ही मागणी करताले की आमकां सेपरेट सेपरेट दोन्ही पत्रां दिवची म्हणून प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉलाची. ती एक करपा खातीर तेंच्यांनी मिटींग आपयली आणि 3 सुमार म्हाका फोन आयलो कलेक्टरांसून की हे सगळे जे ऑफिसर आसा कलेक्टराच्या ऑफिसान येतले, तुम्ही येया थंय आणि आम्ही डिस्कस करूया. डिस्कस केले आम्ही. इन शॉर्ट आम्ही तांकां सांगले अरे बाबा फक्त 10 मिनटां भितर हो इश्यू जो आसलो तो रिझॉल्व जालो. हे लेटर फर्स्ट दिला ते टुरिझम डिपार्टमेंटान दिला आयच्या डेटीचे आणि इन कंटिन्युएशन टू जे पयलींचे लेटर आसा 29-12 डिसेंबराक दिले तेजे कंटिन्युएशन लेटर आसा. त्या लेटराचेर तेंच्यांनी बरयला की विथ रेफरन्स टू अबाव स्टेटेड लेटर and pursuant to discussion held today, tourism department has decided to shift the proposed unity mall project from survey number 40/1 of village panchayat Chimbal to an alternate site. म्हटल्यार चिंबलाची ती सर्वे नंबर 40/1 आसा थंयसरलो युनिटी मॉल टुरिझम डिपार्टमेंट शिफ्ट करता दुसऱ्या सायटीचेर. पण फुडें बरयला इट इज फर्दर क्लॅरिफायड दॅट नो कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी शॅल बी अंडरटेकन बाय दिस डिपार्टमेंट. म्हटल्यार टुरिझम डिपार्टमेंट एट द सेड साइट in the village Chimbal and the land shall be very important and the land shall be restored to its original condition at the earliest as assured during the said meeting. म्हटल्यार आता थंयसर टुरिझम डिपार्टमेंट कसलेच कन्स्ट्रक्शन करची ना आणि जी जागा लुकसाण जाला भरपाई हे करपाचे आसा रिस्टोर करपाच्या ते बेगीच्या बेगीन करतलो म्हणून हे लिखित आश्वासन आमकां तेंच्यांनी दिल्लें आसा. दुसरे लेटर जे आमी मागताले प्रशासन स्तंभाचे डिपार्टमेंट लागता जनरल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट आणि फायनान्स डिपार्टमेंटूय ताका लागता. तेंच्यांनी तुमकां खबर ऑलरेडी NBCC कडे प्रशासन स्तंभ चिंबला येवपाक जाय म्हणून एग्रीमेंट केल्लो आसा आणि काम त्या रितीन चालू जावंक नासलें. बट तेंच्यांनी सांगला लेटर दिला की आय एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दॅट गव्हर्नमेंट हॅज डिसायडेड टू रिलोकेट द प्रशासन स्तंभ which was contemplated to be constructed in
अँड लँड बिअरिंग सर्वे नंबर 40/1 ऑफ चिंबल तिसवाडी तालुका. म्हटल्यार जो प्रशासन स्तंभ चिंबला 40/1 या सर्वे नंबरान येतालो तो रिलोकेट करपाक अशें आमकां JAD म्हटल्यार जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट यांनी दिल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकार मांडवी न्हंयत एका व्हडल्या कॅसिनोक परवानगी दितले. मांडवीतले प्रदूषण तशेंच थळाव्यांक जावपी त्रासाचो विचार करून कॅसिनोक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सोमारा ह्या विशीं महापौर रोहित मोन्सेराताची तांच्यांनी भेट घेवन तांकां निवेदन दिलें. मांडवी न्हंयत सरकार एका नव्या व्हडल्या कॅसिनोक परवानगी दिवपाचें आसा. ह्या भंयान सोमारा थळाव्यांनी महापौर रोहित मोन्सेरात हांची भेट घेवन तांकां निवेदन सादर केलें. पणजे महानगरपालिकेन कॅसिनोचे 8 ठराव घेवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. कॅसिनो खातीर मांडवी न्हंयत व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जाता, तशेंच येरादारीची कोयडी वाडटा, गुन्यांवकारी घडणुक्यो लेगीत वाडल्या. हे विशीं आमी आमदारांची आनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले अशें आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी सांगलें. जे तांकां लागता जो पावर्स मेयरा कडेन आसा तो पावर्स ताणें वापरपाक जाय. आमी हांगा सिटिझन्स ऑफ पणजी म्हणून येयला. मेयर आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमी ताका सांगला हे पणजेकारांचो जो आवाज आसा तो तुमी सरकाराक पावो, कित्याक तुमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी तुज्या पावरान जे कितें आसा की ताका गार्बेज लागता, ट्रॅफिक मॉनिटरींग, एडवर्टायजमेंट्स, तो वास पळय येता तो हांगा कांपालाक तर तुमी रोडाचेर येयल्यार आमचे पणजे मार्केट आहा थिंगा सगळो सुवेजाचो वास येता. हे जे इश्यूज कॉर्पोरेशनाक लागता त्या इश्यूज जे ताजे खाला आसा ताणें ताजी दखल घेवपाक जाय आनी एक्शन घेवपाक जाय. कॅसिनो गोंयान पणजेन आसा आनी सगळो त्रास तो पणजेकार सोंसता. पयलीं 6 कॅसिनो लायसन्सीस आशिल्ले, धाकटे कॅसिनो आशिल्ले. फाटले 12 ते 15 वर्सां पूण आमी पळयलां की एक धाकटो कॅसिनो काडटा ताच्या पेक्षा व्हडलो हाडटा, तो परत काडटा आनीक व्हडलो हाडटा. आनी आज अशी एक प्रपोजल आयला की येदो व्हडलो कॅसिनो आज पणजेन येवपाचो आसा. तो 112 मीटर लांब आनी 27 मीटर उंच. 112 मीटर लांब आनी 27 मीटर उंच म्हणजे पणजेन ज्यो बिल्डिंग्यो आसा ताज्या पेक्षा व्हडलो हो कॅसिनो वेसल आमच्या रिवर मांडवीन आसतलो. सो खंय तरी सरकार पणजेकारांक आनी गोंयकारांक फटयता ह्या इशूचेर. आनी तो कसो म्हळ्यार आमकां पयलीं सांगलें की फक्त 6च लायसन्स आसा, आमी नवे लायसन्स दिवंक ना, नवे कॅसिनो येना म्हणटा. पूण दिस इज लायक सेयींग की बाबा एक मारुती 800 लायसन्स दिता, ती मारुती 800 काडटा, मागीर एक SUV हाडटा, SUV काडटा, मागीर आनीक व्हडली गाडी हाडटा आनी आतां बस हाडून हांगा दवरपाची एक तांची त्याच लायसन्साचेर मारुती 800च्या लायसन्साचेर एक बस चलोवपाची तांचो एक हो प्रयोग चल्ला. वैयक्तीक रितीन आपल्याकूय कॅसिनो आवडना, पूण ताचे पासून आर्थीक मजत जाता. कॅसिनोच्या परवानगीचो विशय महापालिकेच्या अधिकार क्षेत्रांत येना. आमचो अधिकार फकत वेपार परवानो दिवपा पासत मर्यादीत आसा. 12 फेब्रुवारीक महापालिकेची बसका जातली. हे बसकेक कॅसिनो विशीं थाराव मांडटले अशें महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें. So the people have come to express their concerns regarding the casino. So they have asked us to basically in the upcoming council meeting present their requests and their demands to the council and to basically pass a resolution stating that Panjim would not like the casino in their. So we have agreed to, since they represent a portion of the city, we've agreed to put their appeal in front of the council meeting on the 12th regarding that. I don't gamble also, I don't like the habit personally, okay? But now they are in the city also, I know they contribute a lot to the economy of the city also. That is the one reason people are tolerating it. There are issues that the casinos have that we have also. Parking is an issue, there are a lot of social issues also, but that should be corrected by the government also. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंड्या पोट वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन नेटान तयारी चालू केल्या. ह्या खातीर काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षान फोंडा गट काँग्रेसी वांगडा बसका घेतली. ह्या बसकेंत वेंचणुकीची रणनिती, बूथ पातळीचेर समन्वय आनी संघटनात्मक बळगे हाचेर चर्चा जाली. ह्या बसकेक काँग्रेसीचे हेर पदाधिकारी लेगीत हजर आशिल्ले.
सावड्डे मिराबाग वाठारात बंदराच्या प्रकल्पाक लागून एक फावट परत एकदा तणावाची स्थिती निर्माण जाली. पोलिसांनी थळाव्या लोकांक आडोवपाचो यत्न केलो, मात थळाव्यांनी कंत्राटदाराचेर धांव घेतली. खंयच्याच परिस्थितीत बंदारो बांदपाक दिवचे ना अशी भूमिका घेत थळाव्यांनी सुरू आशिल्ले बंदाराचें काम बंद उडयलें. बंदाराचें काम सुरू करच्या पयलीं सगळी कायदेशीर कागदपत्रां दाखोवची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली. आयज कितें जालें, आमी काल सगळ्यांनी निश्चय केल्लो सगळीं येवन बसतलीं म्हणून हांगा. त्या प्रमाणे आमी आयलीं सगळीं. तर हांगा पळय जाल्यार काम स्टार्ट करपा तयारी. ट्रक काडलो, कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी सगळे आयले. कळ्ळें? आतां कितें करपाचें, ताका आमी ठाम विश्वास केलो, बाबा तूं हें काम चालू करनाका. हेणी पोलीस फोर्सूय धाडलो. तांकांय बी आमी सांगलें, तुमी कितलें हें केल्यार आमी तुमकां काम स्टार्ट करपाक दिवची ना. कितें जाता तें पळय, एक वेळ आमकां कायदो हाती घेवपा पडले कोता येता, पूण आमी फाटीं सरची ना असो आमी ठाम विश्वास केलो. आनी एकदाची ताका थंयची मशिनरी आमी वयर काडपाक लायली. सो आतां काडलेले आसात ते परत येतलेच दिसता तुमकां? तेंची गॅरंटी आमकां ना. आमी व्हरपा दिवची ना ताका. कशीच आमी व्हरपा दिवची. आमी हांगा वाट बंद करून दवरतली, पूण ताका मशिनरी जो पर्यंत आमकां सगळे पेपर सबमीट करना, टोटल आमकां सगळे कायदेशीर आमकां दाखयना, तो पर्यंत तेणे हांगा इंटरफियर जावचो न्ही. पळय, काल आमची जी पब्लीक मिटींग जाल्ले थंय आमी पयलींच शिटकावणी दिल्ली आसा एका कॉन्ट्रॅक्टराक, जर ताका हिम्मत आसली जाल्यार आयज यो म्हणून. पूण तेजी कापस्ताद इतली आसा काय ताका खंयच्यान जो पावर मेळटा म्हणून म्हाका खबर ना की तो आयज कापस्तादीन हांगा येवन हें काम चालू करपाची तेणें प्रयत्न केल्लो आसा. पूण आयज ही जी गांवचे नागरीक आनी जी गांवची जी बायलां आसात ती इतली एक्टीव जावन तेणी हें काम आमी हाडयल्लें आसा. आनी आमचो एकूच स्टँड आमी क्लियर केल्लो आसा, जो पर्यंत आमकां क्लियर जायना तो पर्यंत आमी हें काम करपाक दिवपाना. आयज तेंचो एसिस्टंट इंजिनियर येयल्लो हांगा, इतली फायली घेवन येयलो, ताका हांवें 4-5 क्वेश्चन केले पूण तेजे कडेन एक आन्सर ना, एक सुद्दां तेणें आन्सर दिवना. हांवें PSIच्या मुखार ताका क्वेश्चन केले, बाबा हे आमचे आन्सर क्लियर कर, पूण तेजे कडेन आन्सर ना. सो आमी ताका सांगलें, जो पर्यंत तूं आमच्या जे डिफिकल्टीज आसा, जे आमचे डावट आसा ते जर तूं क्लियर करना तो पर्यंत हांगसर कसलेंच काम जावपाक जायना. काल आमची मिटींग जाल्ली आनी सगळे आठय गांवचे आमचे सगळे लोक आयिल्ले. आमी जवळ जवळ 1000 लोक सुमार आशिल्लो. काल आमी सगळे आमचे बाकीचे आमचे जे एनवायरमेंटाचे जे स्पिकर आशिल्ले तेय आशिल्ले, सगळे आशिल्ले. सो आमी काल सांगलेलें की हें काम आमकां चालू जावपाक जायना, कित्याक हें काम इलिगल आसा आनी हेका कांयच पेपर ना, डॉक्युमेंट्स ना, कांयच नाशिल्लें. आनी मेन म्हणल्यार लोकांक जे गांवचे लोक आशिल्ले तांकां विश्वासान घेतलें ना. हें जें आमगे देवस्थानाचें हांगा हें आसा, वाळवंट आसा, हांगा हो बुट्टलो, हांगा आमगे मेन देव हांगा बसले कडेन आसा, मारू आमचो, सगळे आशिल्ले. सो हेणी कोणाकूच त्या कॉन्ट्रॅक्टरान विश्वासान घेतला. आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर आमचो हो जो मनोज दुबळो हो हांगा लोकांक सगळ्यांक चॅलेंज करपाक लागलो, धमकी दिवपाक लागलो, तुमी जाता तें करा म्हणून. कळ्ळी? आमी सगळें पावयलेलें, पूण कोणा आमी हेल्प केली ना. पूण आयज आमगे सगळे लोकांक, आनी आमी कालूच सांगलेलें, आयज हें काम चालू जालें, आमी सगळे गांवचे लोक हांगा येतलो आनी बंद करता म्हणून. आनी तें आयज आमी केले कडेन आसा. तरी तेंची पळय कापस्तात कितें ती. हांगा एक बोर्ड ना, सिंपल एक कसली काम चलता, कोण एजन्सी, कितले करोडांचो प्रोजेक्ट, कांय ना. हेंचे कडेन सायट प्लॅन ना, कितें खंय कितें येतलें कितें ना, कांय ना. DPR म्हणटा हे प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट तो ना, कांयच नाशिल्लें. आमी हेंचे कडेन डॉक्युमेंट मागता, हें कांयच दिना आतां. 8वी 10वी नापास जावन जे उरल्यात ते एक्सटर्नल एग्जाम दितात, मात तांकां 10वी पास जावपाक 25 वा 40 हजार खर्च करचो पडटा. ह्या भुरग्यांक परीक्षेत बसपा खातीर 12 तालुक्यांनी दर एक शाळा संलग्न करून घेयात म्हणून गोवा बोर्डाक सुचोवणी दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. एक्सटर्नल परीक्षेत बसपाक गोवा बोर्डान तशी तजवीज करची अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. 8वी 10वी नापास जाल्यात ते एक्सटर्नल परीक्षा दितात, मात तांकां 10वी पास जावपाक 25 वा 40 हजार खर्च लागता. अशा भुरग्यांक परीक्षेत बसपाक मेळचे हे खातीर 12 तालुक्यांतली दर एक शाळा संलग्न करून घेयात म्हणून गोवा बोर्डाक सुचोवणी दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. एक्सटर्नल परीक्षेत बसपाक गोवा बोर्डान तशी तजवीज करची अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. गोवा बोर्डाच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. ते सगळे भुरगे 10वी पास जावपाक बसपाक लागल्या आनी तांकां खंयच्या तरी पुण्याच्या बोर्डाक बस, ह्या बोर्डाक बस 25 हजाराच्या पेक्षा चड पयशे, थोडे सांगता 40 हजार रुपया. सो हांवें बोर्डाक इन्स्ट्रक्शन्स दिलां की अशा पद्दतीन जे भुरगे तांकां एग्जामीक बसूंक जाय 12 तालुक्यांनी एक स्कूल एफिलेटेड करून घे आनी त्या स्कुलान तांच्यांनी जी बोर्डाक आमच्या बसपाक फक्त हार्डली 1000 रुपीज इज देयर फीज.
बोर्डाची एग्जामीक बसपाची 1,000 रुपया फीज मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम त्या भुरग्यांक पुस्तकां दिवपाक आनी बाकीच्या सगळ्या हेका वी कॅन टेक द 5,000 रुपीज चार्ज. म्हणजे 6,000 रुपयान ताका तेजी 10वी पास जावपाक जाय आनी तेजी एक्सटर्नल एग्जाम ही बऱ्याच जाणांचो प्रश्न आसतलो सगळ्याच कोण एक्सटर्नल बसना तो रेग्युलर स्कुलाक वचपी तो रेग्युलर वचून शिकतलो. हे प्रोविजन कोणाक आसा जो कोण तरी 25 वर्सां जाला ताका आतां 10वी पास जायन दिसता ताका अननेसेसरी कॉस्ट थंयसर 25,000 रुपया 40,000 रुपया भरून 10वी न्ही गोवा बोर्डान तेजें प्रोविजन करचें तर त्या एक्सटर्नल बोर्डाक एग्जामीक बसपाचें. नो डावट तुमी म्हणटात तेजें प्रोविजन आसा म्हाका खूब जाण सांगलें आसा बसना येते पण हांव फाटले 4 वर्सां जालो फॉलोअप करता किचकट इतको प्रोसेस आसा. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द नॉर्मल स्टुडंट टू एप्लाय अँड टू सीट फॉर द एग्जाम. म्हणून ही प्रोसिजर सुटसुटीत करची जेणे करून गोंयांत कोणूच जे 10वी फेल उरचो न्ही त्यांनी फर्दर आपले हायर एड्युकेशन फुडें वचपा खातीर कंटिन्युअसली 10वीच्या एग्जामीक बसचो त्यांनी 12वीच्या एग्जामीक बसचो आनी इवन दो इन फ्युचर म्हणजे ताका ग्रॅज्युएशनूय कंप्लीट करपाक जाय. आमकां नाका पार्सेकर फूड्स कंपनी अशी घोशणा दीत मोले पळसकट्टा वाठारांतले लोक परतून एकठांय जाले. पार्सेकर फूड्स कंपनीच्या धन्यान बेकायदेशीरपणान ही कंपनी घातल्या. ह्या कंपनीक लागून वाठारांत घाण वास मारता तशेंच कांय जाण ह्या वासाक लागून दुयेंत लेगीत पडल्यात तेन्ना गांवांतली ही कंपनी बंद करात अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मोलेच्या पळसकट्टा वाठारात पोल्ट्री फार्माच्या एनओसीचेर पार्सेकर फूड कंपनी चलयता. हे कंपनी आड सोमारा राती कडेन थळावे परतून एकठांय आयले. ही कंपनी पुराय तरेन बेकायदेशीर आसून थळाव्यांनी ताका खर विरोध केला. कंपनीचो घाण वास मारता ताका लागून लोकांक श्वासाच्या आनी हेर दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा. देखून आमकां नाका ही कंपनी म्हणून थळाव्यांनी घोशणा दीत कंपनी बंद करात म्हूण मागणी केली. पार्सेकर फूड कंपनीचो धनी गांवच्या भुरग्यांक धमक्यो दिता तेन्ना पुलिशेन ताचेर योग्य कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी आज 3 वर्सां जालीं फाटल्यान फुडल्यान भोंवत आसा सांगत आसा बऱ्यापणान ताका सांगलें तुजें एक कितें आसा तें चिकनाचें दवर ही घाण करूं नाका. परत सांगलें आमी आयकना आमी पोरूच्या वर्साक इलेक्शनाक गेलीं आमकां कितें हें ना तें ना दाखोवपाक लागलो. असं सगळे गव्हर्मेंटाचे लोक येयले काय ना सगळे बरें आसा म्हणपाक लागले. आमकां तेंच्यान काय ना म्हणून सर्च केले गेले. आतां आमी सद्दांच ताका सांगून थकली सद्दांच वाज येता ना येयना. पुलिसाक सांगलें आनी कोणाक सांगलें तो आयकुपाक तयार ना. कशी आमी रावतलीं भुरगीं पंपाची भुरग्यांनी जेवण घेतलें जाल्यार घरान वास येता घाणी येता सामकी उलटी काडटा भुरगीं. कशी भुरगीं कितें खातली. आमचें लायफ आतां कमी जालें भुरग्यांचें लायफ आमचें कशें जगतलें. आमकां जगपाक कशें जातलें. आमकां हो नका तो नका ही आमच्या गांवांतली ही घाण आमकां बंद करपाक जाय म्हणजे करपाक जाय. आमी खंय व्हरता थंय वचपाचें आसा. 15 ताका एनओसी इश्यू केली ती कन्स्ट्रक्शन्स ऑफ पोएट्री आणि एक लेबर रूम आणि शेड इतल्याकूच ताका परमिशन दिल्लें पंचायतीन आनी ते जे कितें आसा तेणी फूल तेगे TCPचो सगळो प्लॅन आउट दिवन तेणी ताका पंचायतींतल्यान परमिशन घेतलेलें. बट इन दॅट प्रिमायसीस तेणी 2021 फूड प्रोसेसींग बिजनेस चलोवपाक तेणी पंचायतींतल्यान एनओसी घेतली आनी फूड प्रोसेसींग बिजनेस चालू करपाक तेणेन तें परमिशनूच ना आनी तो थंय त्याच पोएट्री फार्मींग तितूनच तो फूड प्रोसेसींग बिजनेस तो कंटिन्यू करता. हे बेजिकली रॉंग आनी तितून तेणी आतां तो रेंडरिंग प्लांट बसयला. हे टोटली तो जे कितें आहा ते इलिगल चलयता. बाकीचे जे प्रकल्प आहा ते इलिगल आहा. हय ते डॉक्युमेंट ना जे कितें तेगे डॉक्युमेंट आसा ते आमी ऑलरेडी RTI मागून सगळे डॉक्युमेंट तेजे काडले. तेजे कडेन आमकां कांयच डॉक्युमेंट आमकां मेळना. पंचायती कडेन बी तेजे कांयच डॉक्युमेंट ना. आनी जेन्ना ही गजाल आमी जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी जेन्ना ती रेस केली तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान डायरेक्ट पंचायतीक इंटिमेशन दिलें की कितें आहा ती तुमी तेजेर लिगल एक्शन घेया. आनी जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एप्रोच जाता तो सदांच सांगता की बाबा तुमची पंचायत फॉल्टी पंचायत काय करना. ही कंपनी बेकायदेशीर आसून संबंधीत अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवन बेगीनूच कंपनी सील करतले अशें थळाव्या पंचान सांगलें. हेजो परिणाम तेजेर जाला तेजेर मत कितें आहा तुमचें. मत म्हणल्यार कशें आहा म्हणजे आयज हांगसर रुपेशान सांगलां जे पद्दतीन म्हणजे 2 वर्सां जाली हो इश्यूज कंटिन्युअसली चालू आसा. आनी आयज जेन्ना हो इश्यू चालू आसतना जे प्रोसिजरा प्रमाणे आयज सेक्रेटरीन आनी पंचायत बोर्डीन तांकां आयज सायड इन्स्पेक्शन नोटीस काडलेली आनी सायड नोटीस काडटा पंच मेंबर मागीर वार्ड मेंबर प्लस सरपंच सेक्रेटरी आनी हांगचे गांवचे 1-2 भुरगे ग्रामस्थ जे तांकां ऑलरेडी नोटीस बी धाडलेली तांकां घेवन आयज सायड इन्स्पेक्शन करपाचें म्हूण ठरलेलें. पूण जालें कितें जेन्ना सायड इन्स्पेक्शना वेळार जे तो प्रॉपर्टी ओनर आसा जो पार्सेकर फुड्साचो ओनर आसा तेणी गेट सील केली
आनी इवन पुलिसूय आसले, गेट सील केली आनी तांकां भितर वचपाक दिवंक ना आनी सायड इन्स्पेक्शन करपाक दिवंक ना. तेन्ना लागून सायड इन्स्पेक्शन जावन म्हणून परत एकदां गांवच्या लोकां मदीं राग निर्माण जालो आनी तेंच्यांनी परत रस्ता रोक आंदोलन केलें. तेन्ना मागीर ताका लागून रुपेशू येयलो, आमी येयलो आनी तांकां सांगपाचो प्रयत्न केलो. प्लस BDO कडेन डिस्कशन करून सेक्रेटरी जे पद्दतीन तुवें एक्शन घेतल्या ते पर्यंत डिस्कशन करून आयज तांकां आमी समजयल्या की आयचो परते फाल्यांच्या दीस पर्यंत दिया, फाल्यां आमी सगळ्यांक परत घेवन तेजे सील करपाचो प्रोसिजर करतले म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर पळसकट्टा मोलेच्यान एकनाथ खेडेकार. केंद्रीय अर्थसंकल्पात एज्युकेशन सिटीची घोषणा केल्या. आमी ह्या एज्युकेशन सिटी प्रकल्पा खातीर आमचे इच्छापत्र धाडटले. राज्यात आमकां एज्युकेशन सिटी विकसीत करपाची आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्या प्रकल्पाक लागून गोंयांत एक घटमूट शिक्षणीक संस्कृताय निर्माण जातली. गोंय सरकार ह्या ध्येया खातीर वावुरता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फुडें म्हटलें. ह्या बजेटांतल्यान फाटले फावटी जशें हांवें 5 कंपोनंट सांगले, ह्याय फावटी फ्रॉम द डे 1 म्हणजे कंटिन्युअसली जरी 2 म्हयने उरले आसत जाल्यार म्हणजे ऑल ऑफिसर्स दे आर कंटिन्युअसली ट्रायींग विदीन द नेक्स्ट 2 months आमकां आनीक आमी नवी फाटल्या बजेटांतूनच कितें हाडूंक शकतले. ओके, त्याच बरोबर फुडल्या बजेटाचे प्रिपेरेशन्स म्हणजे देर इज एन युनिवर्सिटी एड्युकेशन सिटी एड्यू सिटी दे हॅव अनाउन्स्ड इन दीस बजेट. कोणी लक्ष दिलें जाल्यार म्हाका खबर ना. एड्युकेशन सिटीज जावच्यो म्हटलेल्यो आसा. We are sending our willingness letter for the first initial stage and we are preparing because after the it is an आमी म्हणटा की टुरिस्टीक स्टेट म्हणून डिक्लेअर केल्या उपरांत आमी वी आर पिचिंग फॉर द एड्यू सिटी प्रोजेक्ट. आमी आमचो प्रपोजल जो आसा आमी इंट्रस्टेड आसा आनी ताज्या खातीर गोंयान अशा पद्दतीच्यो फॉरेन युनिवर्सिटीज आनी एड्यू सिटी डेव्हलप जावच्यो जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या स्टुडंट्सांक आनी भायल्या स्टुडंट्सांक हो कल्चर हांगासर डेव्हलप जावपाची गरज आसा. तोय आमचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. म्हणून हांव परत एकदां मॅडम निर्मला सितारामनजी हांच्यांनी कंटिन्युअसली म्हणजे जेका आमी वुमन लेड डेव्हलपमेंट म्हणटा तशें पळय न्ही, वुमन लीड बजेट नवे फावटी तांच्यांनी प्रेजेंट केले अंडर द लिडरशीप ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. ह्या खातीर तांचें हांव अभिनंदन करतां. मोरजे दर्यादेगेर 25 कासवांनी सुमार 2700च्या परस चड तांतयां घातली. ही तांतयां सुरक्षीत दवरपा खातीर रान खात्यान पावलां उबरची अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. मजगतीं सोमारा राती दर्यादेगेर एक ऑलिव्ह रिडली कासव तांतयाक घालपा खातीर आयिल्लें, मात दर्यार जावपी आवाजाच्या प्रदुशण आनी पर्यटकांच्या बोवाळाक लागून ते कासव परते दर्यांत गेले. दर्यादेगेर कासव संवर्धन मोहीम राबयल्या, मात ताचेर सरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें. आमी आसात तेमवाडा मोरजी दर्यादेगेर आणि ह्या दर्यादेगेर फाटल्या 1997 साला सावन हांगासर कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयली वयता आणि थळावे जे सॅग वेवसायीक आसात, पर्यटक आसात, तांचोय बऱ्या पैकी तांकां पाठिंबो मेळटा. काही वेळार हे सागरी कासव तांतयां घालपाक दिवसा रात्री येतात, काही वेळार दिवसा येता. काल रात्रीची घटना 11:30 गावडेवाडा मोरजे हांगासर एक सागरी कासव तांतयां घालपाक येताली आणि काही पर्यटकांनी तांकां डिस्टर्ब केलो. त्या वाठारांत काही परिसरात म्युजीक सुरू आशिल्ले अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसात आणि त्या वेळार जो काही पर्यटक थंयसर आशिल्ले ते पर्यटक त्या सागरी कासवाच्या देगेक गेले आणि मागीर ते कासयन तांतयां घालपाक ताका अडथळे आयल्या म्हणून ते परत रिटर्न कासय गेल्ली आसा. अशे अडथळे कोणीच हाडचे न्हू. ज्या वेळार कासय एखादी तांतयां घालपाक येता तेका व्यवस्थीत ती जागा उपलब्ध जावपाक जाय, तेच्या फाटल्यान फुडल्यान नाचपाची गरज नासता. ज्या वेळार हांगासर ही टर्टल नेस्टिंग म्हणून प्लेस सरकारान जाहीर केल्ली आसा, ताची स्थिती जर पळयले जाल्यार हांगासर सरकारचो पुराय आता दुर्लक्ष जाला की काय अशें दिसून येता. ह्या हंगामात आता मेरेन 25 सागरी कासवांनी जवळ जवळ 2700 परस तांतयां घातलेली आसा. तशी हांगासर जी वागाथोर, कलंगूट ह्या वाठारांनय तांतयां घालतात अंडी, ती हांगासर सुरक्षीत दवरलेली आसा. आणि 42 सागरी कासवान म्हणजे मोरजी, आशवे, मांद्रे, हरमल, वागाथोर ह्या वाठारांत जी सागरी कासवांनी तांतयां घातलेली आसा ती हांगा सुरक्षीत दवरलेली आसा. सरकारान आणि वन खात्याच्या मंत्री जे विश्वजीत राणे आसात तांणी हांगासर एकदां लक्ष दिवन ही मोहीम कशा प्रकारची राबयली वता आणि तांकां कशा प्रकारचे आता अडचणी येता. हांगासर जेन्ना
जी आमची कासय तांतयां घालूंक येता ताका जी मोव जमीन वाळूची गरज आसली ती वाळूच आतां गायब जाल्ली आसा. हाचेरय सरकारान लक्ष दिवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. आडफोड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लब घडणुकेत 25 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या 25 जाणांक दिल्लीच्या 4 जाणांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या 4 जाणांच्या फामिलीक दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हाणें अर्थीक मजत केल्या. भयणीच्या फामिलीक मुख्यमंत्र्यान दरेकी 10 लाख रुपया दिल्यात. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.